या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः. नमस्कार, हांव दीप्तिका कोडकर. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. सकाळी बाजारातल्या 3 दुकानांक अचकीत लागलो उजो. सुमार 50 लाखांचे लुकसाण. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास. आम्ही कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते कितें चणे खावपाक आयिल्ले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांक प्रश्न. ओमकार हत्तीक वंतारात बिन धाडचे नात. ताका धरपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन केल्या चर्चा, सांगता रानमंत्री विश्वजीत राणे. तियारी वाठारांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसाय तामोशाचो साथ थाट मांडून शेत बागायतींचे लुकसाण करप सुरूच. बागायतींनी वचपाचे तरी कशें, शेतकारांनी उपरासला प्रश्न. सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान भरलो अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून भाजपाच्या सगळ्याच आमदार आनी मंत्र्यांनी लायिल्ली हजेरी. आणि मुखेल अभियंत्यांच्या परवानगी बगर खंयचेच रस्ते मेळचे ना. खणपाक रस्ते खणले जाल्यार जातली खर कारवाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. साखळे बाजारातल्या काळा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा मध्यान राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हांचे किराणा दुकान, सुभाष परब हांचे कपड्याचे दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचेय दुकान लासून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान दुकानाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. वट्ट 50 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हाचे किराणा दुकान पुराय लासून गेला. तशेंच सुभाष परब हाचे कपड्याचे दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हाच्या दुकानाक उजो लागून बरेच लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. राती एक डान्स चेडे पांगम म्हणून आसा हांगासर तेणे फोन केलो की रुपेश काणेकाच्या दुकानांतून धुंवर येता म्हणून जळटा म्हणून. म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय, म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, मागीर हांव येयलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सकयल शटर तांबडो जाल्लो लागलो. म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो, म्हाज्या चेड्यान. रुपेश येयलो, सगळें उगडलें. उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना. आमच्या आसलें कसो नुस्तेंवाल्याचें आनी मार्केटाचें ते आमी फुडें करून म्हणजे आमच्या हांगासर सेफ्टी काय ना, उदक नळ ना, कांय ना. ताका लागून तो उजो वाडत गेलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार 10-15 मिनटां, 20-25 मिनटां गेली. 20 मिनटां सकयल दुकान ते जवळें आनी वरसून ट्यूबलायटी पडोंक लागल्यो. वयर ट्यूबलायटी आसा पळय त्यो वरसून सकयल पडोंक लागल्यो फट करून. ताका लागून थंय पावोंक वचोंक मेळनासलें. आनी हांव ते 7-8 जाण आमी आसले, भायर कोण येयले. अशें करून उजो पेटत गेलो आनी तें अख्खें दुकान म्हणजे रुपेश काणेकाराचें दुकान, सायडीक तो सुभाष परब म्हणलो कपड्याचें हातें दुकान अर्देशें, आनी ते सायडीक पांगम म्हणून हाचें दुकान. शक्यतो म्युन्सिपाल्टीन आमकां वचमेन थंय म्हणजे असो कसलीच गोश्ट सांगूंक येयना न्ही. झप करून जालें हें जालें आमकां म्हणून आतां कळ्ळें. तें जाल्यार फाल्यां म्हाजें जातलें, परवा आनी कोणा जातलें. अशें जावचें न्हू. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां म्युन्सिपाल्टीन बी हेका हेल्प करपाचें. आमी फाल्यां बिराडी गेली दुकान आमचे हे 2 दुकान गेले. कित्याक रिजन कितें गेले काय कळूंक शकना. कळोंक ना. तेवटेनसून स्टार्ट जालें. तुम्ही दुकान बंद करून गेले पळय, कितक्यांक गेले आनी तेच्या उपरांत 8:30 आनी तेच्या उपरांत तुमकां फोन कसो येयलो? फोन मागीर हांगासून हे पळयतात न्हू, मागीर फोन केले आनी तितून गाडी येयली फायर ब्रिगेडची. 15 लाख.
कपड्याचं गेलो तो मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे बाजारात वचून पळोवणी केली. उजो कसो लागलो हाची तपासणी करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुका आनीक घडच्यो न्हय हाचे खातीर उपाय येवजण करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. सांखळे मार्केटांतले आमचे जो काणेकाराच्या शॉपाक उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो. तेजेन शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला. मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो तुजें सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां. हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचे मामलेदार येवन सर्वे करतलो. मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पळय सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले. तेजेन एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना. ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसता. आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता. बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता. तर ते इलेक्ट्रिसिटीचो कितें तरी इशू उलोवन दाखयताले शॉपवाले म्हणजे ओवरलोड करपाक लायता ताका आनी पळयता शेवटी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते बिल्डिंगेन कितें चणे खावपाक आयिल्ले काय कितें म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू विचारता. आंदोलनाच्या नांवान अशें कोणाच्या ऑफिसान वचूं येता काय कितें हें बुरशें राजकारण. हें आमकांय करूं येता पूण तें आमी करचें नात अशें आसलें तरी वेन्झियार्ड ट्रेसपासाची कागाळ करपाचेर विचार करतले म्हणून दामून सांगलां. दुसरे वटेन भाजपा युवा मोर्चान वेन्झियार्ड केल्ले स्टेटमेंटाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसा कडेन येतले, आमी नाशिल्ले तेन्ना कोण, आनी तुमी येवन दारो धरतले भितर येतले आनी बिजुडे म्हणटाले ते कोण बिजुडे कोण ना. हें पोरकटपणां चल्ल्यात ती. राजकारण खंय, मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही. आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमची स्ट्रेंथ. युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारांकी बी चेडे केल्ली आसा. ज्या तरेन ती भाशा इतकीच भाशेन उलयताले. लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी भाशा आसता. हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, हांवें पळयलें आनी ताणें वेवस्थीत जें पळय सांगलां सारकें आसता. कितें चणे खावपायल्ले जाल्यार कितें बेल मारपाक जाल्ले तिसरे उलयाचे बिल्डिंगेक गेले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकीं पळयात कितें उलयतात ते पयलीं. बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया. बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया. दारां जोडले ते व्हिडियो व्हायरल जाल्या ते पळया. भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तुषार केळकर हांणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. रामा काणकोणकाराचे जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधकांनी आंदोलन केल्लें. हे आंदोलना वेळार बेकायदेशीरपणान भाजपाच्या कार्यालयात प्रवेश करपाचो यत्न केल्ले खातीर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षान दोगांयचेर कागाळ दाखल केल्या. ना आम्ही डायवर्ट करपाचो हितूर कांयच येना. गोवा पुलीस अलॉंग आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या केसीचेर बारकायेन बारीक नजर दवरून आसा आनी तेजेर डेली अपडेट घेवन तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हो जो मुद्दो आसा तो टोटली डिफरंट आसा. हांव सगळ्यांकडे मागता की दोन मुद्दे मिक्स करचे न्ही. एक पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशनान आसा तो नवो ट्रेंड सुरू करता, दुसऱ्यांच्या ऑफिसान घुसप, दुसऱ्यांक धमक्यो दिवप. जी धमकी जो काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटला ही धमकी एक्च्युअली एमएलएन आमच्या स्टाफांक दिल्ली भायर आनी आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटलेले. आमी कोण हांगा भिकुड्डे ना आनी कोणेय हातीन कांकणां घातलेली ना. पण हो जर नवो ट्रेंड सुरू करता तो फाल्यां कदाचित तेंचेर उलटपाक शकता. थँक्यू. तुमचेर एक तेणी कंप्लेंट केली आम आदमी पार्टीन तुमचेर की तुम्ही थ्रेट दिलो म्हणून तेंचे एमएलए. ना एक्च्युअली तुम्ही जर तो व्हिडिओ पळयला आसतलो ते दीस जाल्यार धमकी कोणे दिला पळय, कोणे कोणाक दिला ती ते दीस कळटली तुमकां. तो तेंचो व्हिडिओ पळय आमी. तुवें काल मेन्शन केलें ना हांवें कितें म्हटलें, हांवें ती धमकी म्हणून दिवंक ना. हांवें कितें म्हटलें जर ताका दिसता आसत की ती जर ती धमकी जाल्यार ती त्यांनी तशी घेवची. पण हांवें धमकी दिवच ना. हांवें धमकी म्हणून ती दिवच ना. पण ताका जर दिसता कित्याक ऑपोजिशनान आसून तो फाल्यां प्रचार करतलोच की धमकी म्हणून ताका दिसता आसत जाल्यार ती त्यांनी धमकी घेवची. ओमकार हत्तीविशीं कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्यांक धरपाची एक्सपर्टीज आसा तशी गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वंतारांत धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळोन आयला. तेंची पुराय टीम, मॅडम नेगी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFP हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान, ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगीन आमकां मदत कर, ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करूं. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे 1 एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. कितें ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हणून म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नासल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळे तरेन ते आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल आयले. तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओंकार हत्ती 7व्या दिसा तामोशा वाठारांत थाट मांडून आसा. 7व्या दिसा ह्या वाठारांतले शेत बागायतींचें लुकसाण करप सुरूच आसा. ओंकार हत्तीची दुमशेणां सुरूच आशिल्ल्यान शेतकारां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रश्न शेतकारांनी उपरासला. राना खात्याचे अधिकारी हत्तीक धांवडावन घालपाचो यत्न करतात, मात अजून हत्ती परत वचूंक ना अशें थळावे सांगतात. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम करता. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम आतां एक चडांत चड ते कितें करता, बॉम्ब लायता. बॉम्ब लावन कोण कावळो नाल्यार कबूतर वयतले. हे दोल्लो हट्टी तर वचोंक शकना. नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर भाटांतले कंप्लीट कॉलॅप्स केला. आनी अशे आमचे 7-8 जाण आसा, पाटील आसा आनी धुरी आसा, अशे जायते जाणांचे आसा. पण आयचे मेरेन काय म्हटल्यार कांयच ना. आयज तर आनी काल तो सामको गांवांत तुमी आयज स्वता पयला तो आमच्या गांवांत अटॅक कसो करतालो आनी ताका कसो धांवडायला आमी. आतां हत्ती जर पळोवपाक गेला जाल्यार तो इतल्या पयसच्यान म्हटल्यार तो 400 किलोमिटर हांगा पावला. कमीत पळय ते हांवें विचारलें तांकां आमच्या फॉरेस्टार थंयच्यान हांगा ते म्हणपाक थंयच्यान हांगा येवपाकूच ताका म्हणून 2-3 दीस अशें चलून वता म्हणटा. तर हांव कितें म्हणटा, इतल्या पयसच्यान जर तो 4 दिसान पावता तर आमचो लोकप्रतिनिधी सर हांगा एक 20 मिनटाची वाट आसा, पण अजून आमकां पावोंक ना. हांगा शैलेश सामंत म्हणून तेचे माड उडयले. माडया लागते माड दिसता एक उडयला आनी बारके धाकटे कवत उडयला. अनिकेत पाटील तेचे आहले ते उडयले. आनी आयज हत्ती न्हंयच्या सायडीर वचोन देंवता सकयल, पूण परतून थंय मातशें टायमपास करता, न्हाता आनी येता. मनशां अशें फॉरेनर कशें टायमपास करतात ते टायप सद्या तेची जाल्ले आहा. दुबय आता कितले दीस जाले ताका? कितले दीस जाले? आयज 7 दीस जाले. काय जायना फुडें प्रोसेस फुडें कांयच ना. तो ऑफिसर येवन सांगून गेला, पण आजून एक्शन कितेंच ना. हे बाबडे हे आसात तेंचे फॉरेस्ट लेबर, ते बाबडे आसा ते आपल्यानी ट्राय करता ताका रोखून धरपाक, इतलेच. आनी कितें फुडें कितेंच जायना. आता शेतकरी शेतानूय वचना, तांकां लुकसाण कशें वयतले? लोकांचे आतां ते म्हणटात आपले आतां गायींक चारो ना म्हणटा, आतां आपले दुधाक लॉस म्हणटा शेतकरी. आमी राखता ताका वायल्ड एनिमल, ते कितें करूंक शकता ते सांगूंक येना कोणाच्यान. आतां हे स्टेजीर तूं पयले खंय धांवताले ते आनी लेबर खंय धांवताले ते. कितें करचें कोणी येवचें कितें एक्झॅक्ट आतां करचें कितें तें आमकां कळना. आतां कायदो हातींत घेवचो काय बेश्टे अशें तो वचासर वाट पळोवची, आमचे काबार जावचे. आमी इतले मेहनत घेवन केल्ली आहात. आतां माड झाडां लायल्ली आहात, केळी पोपळी, आतां करचें कितें आमी ते. सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरला. अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. सभापती पदाचे वेंचणुकेत गणेश गांवकारच वेंचून येतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. सभापती पदाचे वेंचणुकेत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हणून गणेश गांवकार सांगता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून
बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आमी स्पीकर ह्या इलेक्शना खातीर भरला. आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकरूय आमच्या बरोबर आसात. आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात आनी आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदां आमकां तशें मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा, आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचें अभिनंदन करता. ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा म्हणजे प्रयत्न आसताले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की म्हजो पोस्ट पळय आसा पळय नॉमिनेशन फायल सगळें केलें पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा. गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकाये आपल्याक खबर आसा, पूण आतां हाचे फुडें गोंयांत खंयचोय रस्तो खणपाचो आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्यांची परवानगी घेवचीच पडटली. परवानगे बगर रस्ते खणले तर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. Roads, unless hot mix plants are ready, work cannot start that sort of way. कारण पावस पडला पळय, आधी पावस पडला, कालही पावस पडला, अशें पावस पडटा. सो पॅचअप करता ते आर डुईंग पॅचिंग वर्क वेरेवर वर्स्ट आहा पळय ते काडल्या. दे आर युजींग जेट पॅचर ऑल्सो, बट जेट पॅचर ऑल्सो कॅनॉट वर्क इन रेन्स. रेन्सान घालें जाल्यार तें वता. एनी अंडरस्टँडिंग लायक कितले पर्सेंटेज ऑफ रोड्स आर बॅड आसा डिटेल्स सगळ्यांक दिला म्हाका ताणें. आय हॅव गॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स. दे हॅव गिवन मी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स. So तेणी मेळ्ळा वेरियस कॅटेगरीज लायक वर्स्ट रोड्स, मातशे बेटर रोड्स आनी गूड रोड्स तशें ताणें एक कॅटेगरी करून दिल्या. सो कॅन यू स्पेसिफाय पर्सेंटेज वायज पर्सेंटेज वायज तशें व्हडलें ना तें. वर्स्ट रोड्स आर नॉट इन दॅट लार्ज नंबर. वॉट आय वॉज थिंकींग आसतले खूब कडेन आसा पूण स्प्रेड आउट आहात इन ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी. देर आर सर्टन पोर्शन्स वीच आर इन बॅड शेप. रोड्स आर इन बॅड कंडिशन. दिस इज अ फॅक्ट. इलेक्ट्रिसिटी वर्स्ट कंडिशन चडशे जाग्यार आसपाक शकता. तांणी फोडला घाला कितें कितें केलां न्ही, बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द रोड्स आर मेड. सगळे कडेन रोड तांकां हांवें की हाजे मुखार खंयच्याय रोडाक ते हात लावपाना विदाउट अप्रुवल ऑफ द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. एनीबॉडी इफ दे डू एनीथींग लायक दॅट वील टेक एक्शन. गोंयकारांक रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले खुंची हल्ल्या फाटलो सूत्रधार कोण तें कळपाक जाय. रामाच्या हल्ल्या फाटलो मास्टरमाइंड कोण तें जाणा जावन घेवपा खातीर गोंयकार राविल्ले आसतना भाजपाक आंदोलनाचो मास्टरमाइंड कोण तो सोदून काडपाक जाय. ही कसली फकाणां काय म्हणून काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकारांक विचारता. रामाचेर जाल्लो हल्लो बायलेचो खून हाचे वेल्यान कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात ना हें दिसून येता. दुसरे वटेन फुकट सिलिंडराचें कितें जालें काय म्हणून काँग्रेसीन भाजपाक प्रश्न केला. तशेंच जीएसटीच्या नांवान 8 वर्सां लुटल्या उपरांत भाजपा आतां जीएसटीत सूट दिवन उत्सव मनयता म्हणून कौठणकारान आरोप केला. आयकाप ताचें म्हणणें. DGP सांगतालो लॉ एंड ऑर्डर सारकी आसा. इतले मजगतीन रामा काणकोणकाराचेर भर पणजे सिटीन अटॅक जालो आनी तें जाता आसतना लॉ एंड ऑर्डर सारकी आसा आसा म्हणटा आसतना काल 64 वर्साचे एका बायलेक सुरी मारून मर्डर जालो. जाल्यार हो प्रयत्न जो BJPन आज चलयला की एंटायर इन्व्हेस्टिगेशनाचो फोकस डायवर्ट करचो की मास्टर माइंड ऑफ द प्रोटेस्ट आनी तोय बी कोणाचो प्रोटेस्ट, पिपल्स प्रोटेस्ट, पब्लीक प्रोटेस्ट, हाजे पयलीं म्हळ्यार आमी निशेध करता. आतां हे सिलिंडर कित्याक भरूंक ना काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा जाल्यार BJPक विचारूंक सोदता की जो कोयर तुमी 2017 पासून गार्बेज काँग्रेसीची व्हेल्या ती कुसत खंयच्या तरी गटारान घाल्या आनी ते गार्बेजीचो गॅस जावन जशें देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलेलें की गटारांतलो गॅस पायपान भरून च्या करता म्हणून, जाल्यार ही गार्बेज सी आमची सगळी व्हेल्या ती कुसत घालून ताजो गॅस जावन तुमी ते सिलिंडर भरपाक रावल्या काय म्हणून लोकांक दिवपाक. कित्याक 3 वर्सां जालीं तुमी प्रॉमीस केल्यार अजून ते सिलिंडर लोकांक पावूंक ना. फाटले 8 वर्सां जीएसटीच्या नांवान देशाक लुटल्या. 55 लाख कोटी रुपयांक देशाक लुटला जीएसटीच्या नांवान. आमचो लिडर राहुल गांधी 2016च्यान हे गजालींचेर उलयतालो की तुमचो जीएसटीचो इम्प्लिमेंटेशन जालां हें चुकलां, हातूंत कॉमन मनशाक त्रास जातलो, सामान्य व्यापारी आसा ताका त्रास जातलो, तो चिरडलो वतलो, ताका लुकसाणी जातल्यो. इतलो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम करून दवरलेलो. ताणें धंदो करपाचो काय ते जीएसटी फायलिंग करपाचें आनी जीएसटीच्यो ज्यो रेट्स दवरलेल्यो इवन एसेन्शियल गजालींचेर तातूंत मनशाची बॅकबोन मोडटलो म्हणून सामान्य मनशाचो. पण तेन्ना हांच्यांनी तेन्ना कितें करताले, लुटोत्सव करताले. लुटोत्सव तेन्ना लूट चल्लेली. आनी आतां
आपणेच तो GSTचे जे 8 वर्सां लुटल्या लोकांक आपणेच ते कितें कमी केला म्हणून दाखयला आनी आपुणूच ताचो उत्सव करता ते. बायोडायव्हर्सिटी तुमकां वाटोवपाची आसा जाल्यार टोयार तळ्या लागसार प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल कसो हाडटात तर ह्या 2 प्रकल्पांच्या जाग्यार आमकां बायोडायव्हर्सिटी पार्क बांदून दियात म्हणून चिंबलाचो नागरीक गोविंद शिरोडकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. जालें कशें आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण अशें आसा की आमी पयर जे आसा ते हांगासर आपल्या कदंबा प्लेटोचेर चिंबला जे तळें आसा आमचें व्हडलें थंयसर आमी एक हें घेतली रॅली काडली आनी प्रोटेस्ट हे केलो कळ्ळें न्ही ते मॉल नाका म्हणून आमकां आनी मिटींगूय घेतली. सो जालें अशें की ताचेर आतां आयज आमी पळयल्यो की दोतोराच्यो प्रतिक्रिया की ते कितें म्हणटा ती सरकाराची जमीन कळ्ळें न्ही थंय आमी आमकां जाय तें हें करतलें न्ही अशें जालें न्ही ताचो जमीन कळ्ळें न्ही. सो आमचें म्हणणें कशें आसा की आमचें हें थंय वेटलँड म्हणून नोटिफाय जाल्लें आसा आनी वेटलँडाक जवळ जवळ आमकां एक बफर झोन आनी हेजी सगळी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स एरिया जर धरली जाल्यार जवळ जवळ 75% हितूंची जागा आमकां मेळिल्ली आसा पंचायतीक. सो तातूंत आतां समज हें जर जालें जर जाय मॉल बी जालें कळ्ळें कारण ताचो एक्विफायर इतको स्ट्रॉंग आसा. नोव्हेंबर म्हयन्यांत थंय उदक मेळटा कोणाचेर वयर एकदम टॉपाचेर आनी जर आतां पावसान जर गेले 1-2 मिटराचेर उदक मेळटलें बांयक पडटा तशें उदक आनी अशा जाग्याचेर जर तुमी जर असले सामके सेन्सिटीव जाग्याचेर जर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव जाग्याचेर जर तर तुमी अशें मॉल आनी हें जर हाडलें जर जायत कळ्ळें न्ही हें खूब जाताच आसा. आनी त्याच बरोबर समजा तुमी विचार करा की 17 मजली तो प्रशासन स्तंभ जर येयलो जर जायत जाल्यार तेजें फावंडेशन जें आसा न्हू तळ्याचो जो तळ जो आसा तेच्या पेक्षा आनीक भितर वयतलें तळा कडेन कळ्ळें न्ही. सो हितून जाल्लें कशें सगळें जें हें आसा सगळो घुमूत जो पळय तेंचो हें जो आसा न्हू सिवेज बी आसा न्ही कितकी तयार जातली मागीर तें हें कशें. आनी तुमी एक काम करता की तुमी सांगता की आमी हें तें वॉटर बॉडीज आनी त्यो प्रिजर्व करपाक जाय म्हणून कशें प्रिजर्व जातल्यो तुमच्या हितून अशे प्रोजेक्ट जर हाडले तर थंय जावचें ना. सो तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी अशी आसा थंय ते तुमी स्क्रॅप करा तें कळ्ळें न्ही आमकां तें नाका. आनी एक काम करा तुमी म्हटलें आमी की आतां जे थंय बायोडायवर्सिटी पार्क करा न्ही बायोडायवर्सिटी पार्क करा कळ्ळें न्ही IT पार्काच्या ऐवजी तेन्ना मागणी केल्ली आमी बायोडायवर्सिटी पार्क करा. आतां आमी तीच मागणी करता. कोणाक आमच्या गोंयकारांक खंय खंय सामके दुर्मीळ ज्यो कितें झाडां वनस्पती आसा वखदी आसा आनी कितें आसा थंय कांय उदक आसता न्ही हाडून लाया तुमी थंय व्हडलो हे जातलो मागीर हाडा न्ही टुरिजमाक बी थंय दाखोवपाक अशें अशें आमी एक डेवलप केलां म्हणून बरोबर काय न्ही. ओके सो तुम्ही सगळे विलेजीचे लोक जे आसा ते म्हणजे युनिटी मॉल आणि जो स्तंभ येवपा आसा तेका विरोध करता. कायम विरोध कळ्ळें न्ही म्हज्या शेवटच्या श्वासा पर्यंत हांव तेका विरोध करतलो कळ्ळें न्ही विरोध करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 21 जूनाक सुरू केल्लो संवसारीक योगा दीस 140 परस चड देश मनयतात. तेच प्रमाण 120 परस चड देश आतां आयुर्वेदा दीस मनयतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयुर्वेदा खातीर अच्छे दिन आयल्यात अशें मुख्यमंत्री सावंतांचें म्हणणें. धारगळ पेडण्यां जाल्ल्या आयुर्वेदा दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. आयुर्वेदा डे को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पहली बार जब 21 जून को उन्होंने योगा डे द वर्ल्ड योगा डे मना के मोर देन 140 कंट्रीज़ में आज योगा डे मना रहे हैं. इसी तरह से मुझे पता है कि इससे आगे मोर देन 120 कंट्री विल सेलिब्रेट द आयुर्वेदा डे. डेफिनेटली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन पूरे वर्ल्ड के लिए है. कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किन के लिए अच्छे दिन आए. मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेदा के लिए अच्छे दिन आ गए हैं. इससे अच्छे दिन और अभी नहीं हो सकते. 2014 के बाद यानी आयुष मंत्रालय अलग से फॉर्म होना और इस तरह के इंस्टीट्यूट एक जगह नहीं ढेर सारे जगह पे देश में इतनी बड़ी आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के लिए बड़े गर्व की बात है. ना बल्कि एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट पूरे देश भर में सभी गवर्नमेंट्स यानी खुद के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ये आयुर्वेदा के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है. द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड. गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं लेकिन समझो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे. अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे. मुझे भी बड़ी गर्व की बात है क्योंकि आज
And Ayya ki OPD, it is approximately more than 800 patients per day. This is a big achievement of the Ayya. Or congratulations for all the doctors, researchers, one who are practicing in the Ayya. 4 साल में इतनी बड़ी OPD नहीं हो सकती है. It is only because of your dedication and your research oriented practice. It is in Ayya की जो हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है. गोवा सरकार की तरफ से इससे भी आगे जो सपोर्ट आपको लगेगा, सो डेफिनेटली हम गोवा सरकार आपके साथ में रहेंगे. द थीम आयुर्वेदा फॉर द पीपल एंड प्लैनेट is deeply relevant today. In a world facing the climate change, lifestyle disease, and the rising medical cost, Ayurveda teaches us that the health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind, and environment. गोंयांत गुंडागिरी खपोवन घेवपाक जायना. जेन्ना सरकारा कडेन विधानसभेत 35चे संख्याबळ आसतना समाजविरोधी घटकांक सरकारान थारो दिवप न्ही म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मांद्रेच्या सरपंचाचेर हल्लो जाल्लो तेन्नाच हांकां जाग्यार बसयल्ले जाल्यार आयज रामाचेर येदो व्हडलो हल्लो जावचो नाशिल्लो. ताका लागून सरकारान कांय गजालीं कडेन दुर्लक्ष करून जावचें ना अशें आमदार मायकल लोबो सांगता. गोंयान गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक जायना. गुंडागिरी शूड नॉट बी टॉलरेटेड हें आमी क्लियर सांगलेलें. सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs प्लस 5 सपोर्टिंग, सो देर शुडंट बी एनी इश्यू एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कन्सर्न. एंटी सोशल एलिमेंट्स तांकां लागींच दवरप ना, तांकां आपल्या जाग्यार बसोवपाक. वन मोर थिंग, मांद्रे एक इन्सिडेंट जालो, सरपंचाक मारलो. हांवें सांगला ते मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इनवॉल्ड. सो दे सेम, सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल. ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ एंड वी आर बींग प्रोटेक्टेड. कोण प्रोटेक्ट करता हें चिंतपाची गरज आसा. तेन्ना हांवें CMाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे, तेजे बंगल्यार गेले. इवन आमचो सोपटे आसलो, मी सांगलेलें ताका की हें हाती भायर वयतलें म्हणून, आनी आयज हाती भायरूच गेलें न्हू. गव्हर्मेंट फेल जाला कशें दिसता तुमकां कंट्रोल इट्स नॉट फेलियर, इट इज वॉट, इट इज इग्नोरींग सच पीपल वेन दे डू दीस टायप ऑफ दादागिरी. तांकां इग्नोर करप, सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू. तांकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हें खंय तरी रॉंग आहा. जे आयज इतलें जालें ते काणकोणकाराक मारलो इज द सेम फॉलआउट न्हू, नथींग बट अ फॉलआउट. की पयले तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाल्ले, एक्शन घेवंक जाल्ले, गँगां तयार करूंक दिवंक नासली, जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक नासलो, ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलआउट जाला. आनी हेचेर म्हाका दिसता करेक्शन करपाची गरज आहा आनी करेक्शन चालू आहा. आतां पळोवया कितलो भशेन फुडें करेक्शन जाता. तांकां भायर सरपा खातीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून खुबशे आवाज येता भायर. आतांच पावतले न्हू, राव ना 2 दीस. ओके, सद्याचे करंट सिच्युएशन तर तसो आहा जाल्यार पावतले. टॅनियम बुलेटिन हांगाच स्वप्ना दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.